प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वो विसवोर, वोड 21 ते 27 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्सेस 21 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना थावन जेजून आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो, देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जेरुसलेमाक वेचो आसा. जाणट्यांच्या, मुखेली, याज्ञिकांच्या आनी 2 शास्त्र्यांच्या हातांतले हांव जायते सुशे आसा. ते म्हाका जिवीशी मारतले आनी तिसरे दिसाक देव म्हाका पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून असो ताका बेश्टावंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं. आनी ताणें ओडून पेद्रूक सांगलें, म्हजे मुखावेलो वच सैताना. हांव आडलोन पडोन म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातर तूं. कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखडचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक जीं कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण जीं कोण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. तो सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायचे मोहिमेन येतलो, आनी तेन्ना जोण एकल्याक आप आपल्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां, वोड 21 ते 27 पर्यंत, आमी पळयता कितें घडटा तें. जेजूक आपलो सोमीत दिव आनी सोडूणदार मानून घेता तेन्ना भाय भयणी, जेजून विचारलेलें, कालच्या आयतार दीस आमी आयकलां की जेजून आपल्या शिसांक विचारलें, तुमी म्हाका कोण मानून घेतात? आनी तेन्ना पेद्रून म्हणलें, तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी थोड्या वेळान त्याच दिसा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलेलें की तो आतां खुर्सार वेतलो, तो आख्या मनशा कडेन मरतलो, पूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. आनी वो पेद्रू, जो थोड्या वेळा पयलीं जेजूक म्हणलेलें, तूं जिव्या देवाचो पूत, तूं जावन आसा क्रिस्त, तो जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सायबा, हें तूं जें आमकां सांगताय की तूं मरतलोय म्हणून, हें केन्नाच घडचें ना, केन्नाच घडचें ना, केन्नाच ना सायबा. हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावंक. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ही उतरां म्हणलेलीं, तुमकां कितें तो खोशी जाल्लो जेजू खुर्सार येतलो म्हणून? ताका जाय आसलो आपलो पात्रांव, आपलो सायब, आपलो सोमी खुर्सार गेल्लो आनी मेलोलो? ना भाय भयणीनो. पूण बापाची खोशी आसली की जेजू ह्या संवसारान मनशा कुलाक मरतलो म्हणून आनी आख्या मनशा कुळाची सोडवण जातली म्हणून. ही जावन आसाली बापाची खोशी. पूण थोड्या वेळा पयलीं ह्याच पेद्रून म्हणलें जेजूक, तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी जेन्ना ताणें म्हणलें जेजूक, कितें म्हणलें जेजूक? ताणें म्हणलें जेजूक, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावंक. आनी त्या वेळार जेजून ताका ह्याच पेद्रूक जें म्हणलेलें, हें तुका देवान, म्हज्या सोरींच्या बाबान सांगलां की हांव जावन आसा जिव्या देवाचो पूत. जेजू कितें म्हणटा ताका? म्हज्या मुखावेलो वच सैताना. हांव आड्डोन पड्डून म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातर तूं. कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. म्हणटच भाव भयणीनो, हो पेद्रू जो आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान सुर्गीच्या बापाच्या सैमान आतां ताणें म्हणलेलें की जेजू जावन आसा क्रिस्त, थोड्या वेळान आतां जेजू ताका सैतान म्हणटा. ताका म्हणटा, तुजें चिंतप मनशाचें, तुजें चिंतप देवाचें न्हय. आनी भाव भयणीनो, पेद्रू बरोबर अशें घडलें जाल्यार, कितल्या मनशा बरोबर अशें घडलें जाल्यार आयज अशें घडोवंक जायना की आमच्यान इगोर्जेक वचोंक जाता, आमच्यान
देवाचें उतर शिकोंक जावंक जाता, आमच्यान मागणें करूंक जाता, आमच्यान रितीराग वचोंक जाता, आमच्या मनाची नडसुणणी करूंक जाता, देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाता. पूण जेन्ना आमी भायर येता, आमच्या कामार येता, आमी आमच्या घरांनी वेता, आमी कुटुंबांनी वेता, तेन्ना आमी चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता काय, वा आमी चोत्राय आमच्या संवसारी वस्तूंत दवरता. आमकां जें दिसता, आमी जें आयकलां, आमच्या संवसारांत कितें चलता, गरमी थंडी, आमची चोत्राय आतां दुसऱ्याचेर वेता, पूण देवाच्या उतराचेर वचना. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतराची चोत्राय म्हणजे आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर सोडून आमी आमच्या परिस्थितीर आमी आतां चोत्राय दवरता, आनी आतां आमी एक भावार्थी जिवीत जिवपाक पावनात. तर ज्या भाशेन जेजून ह्या पेद्रूक म्हणलें, तूं जें चिंतप देवाचें न्हय पूण मनशाचें, सैतानाचें, आयज तोच जेजू तुका आनी म्हाका अशें म्हणटा काय. आमी फकत देवाच्या उतराचेर मागणें, तेर्स, मीस, नोवेना शिकप देवाचें उतर जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता काय. पूण आमी जेन्ना भायर वेता, आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी काम करता, तेन्ना आमची चोत्राय आमी देवाच्या उतराचेर सोडून आमी आमच्या परिस्थितींत दवरता काय. आनी तेन्ना जेजू आमकां म्हणटा, तुमचें चिंतप मनशाचें, देवाचें न्हय. तुमचें चिंतप सैतानाचें, देवाचें न्हय. हीं उतरां जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा काय. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी ह्या शुवर्तमानाचेर नियाळ करुया. ज्या भाशेन पेद्रून चूक केली, आपली चोत्राय जेजूच्या उतराचेर सोडून, वय ताका नाका आसलें की जेजू मरतलो म्हणून, पूण तो नोको आसलो की जें जेजून सांगलें तें जावन आसलें देवाचें उतर. जीं उतरां जेजू उलयतालो तें जावन आसलें सत. पूण आमी आयज भाव भयणीनो आमच्या कितें म्हणटात ते भाशेन आमी आमच्या उतरांचेर आमी चोत्राय दवरता, दुसऱ्यांच्या उतराचेर चोत्राय दवरता, आमच्या भावनांचेर चोत्राय दवरता. आनी आतां आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर सोडून आमी आतां मनशा भाशेन, देंवचारा भाशेन चिंतोंक कोत्ता. तर आयज आमी खरे भाशेन जेजू कडेन या, आमी देवाचें भोगसणें मागुया, आनी आयज सावन आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरून फकत इगोर्जेर न्हय, फकत मागणें कोत्ता तेन्ना न्हय, पूण दिसपट्ट्या जिवितान एक एकल्या तोडेर आमी चोत्राय जेजूचेर धरून, ताच्या उतराचेर धरून, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसुणणी करून आमी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.